सर्गेस्त पंडित परशुराम उर्फ अण्णा कामुलकर हे जावन आशिल्ले गोंयचे एक म्हान आनी उंचेवेल्या पावंड्यावेले तबलची। तांचो जन्म पेडणे तालुक्यांत महागाजन हांगा जाल्लो। ताणें आपले तबल्याचें शिक्षण सर्गेस्त पंडित वामनराव पिळगांवकर हांकां दिवन तांकांय बी गोंयांतले म्हानगडे तबलजी करून सोडिल्ले। सर्गेस्त पंडित वामनराव पिळगांवकर हांकां गोंयांत दादा म्हूण वळखताले। तबल्या बरोबरच ते पखवाज, हार्मोनियम, शास्त्रीय गायन, नाट्य आनी पारंपारीक भजन कलेचे ज्येश्ठ आनी बुजुर्ग अशे कलाकार आशिल्ले। सर्गेस्त अण्णा कामुलकर, दादा पिळगांवकर ह्या दोनूय कलाकारांक श्रद्धांजली ओंपपा खातीर वामन दादाले शिष्य आनी बरे मागपी दर वर्सा एक संगीत संमेलन घडोवन हाडटा। पंडित वामनराव शिष्य आनी हितचिंतक परिवार गोवा ही समिती गेली अनेक वर्सां अशे तरेची संमेलनां घडोवन हाडटा। ही संमेलनां शारांत न मनयता गांवगिऱ्या वाठारांत मनयली वतात, जेणे करून त्या गांवांतल्या रसीक लोकांक ताचो लाभ जाता। हें उद्दिश्ट मतीन दवरून ह्या आयतारा तारीख 9 नोव्हेंबर 2025 दिसा नवें संमेलन मनोवपाचें थारायलें। कला व क्रीडा संघ मोर्ची आनी कला व संस्कृती संचालनालय पणजी गोवा हांच्या जोड पालवान कळस मांगर देवी मोरजाय संस्थान सभागृह मोर्ची हांगा करपाचें थारायलां। आयतारा 9 नोव्हेंबरा दिसा संमेलनाची वेळ सकाळीं 9:30 ते सांजे 8 वरां पर्यंत उरतली। देव बरें। विनंती करता प्रसाद पार्सेकर सचिव हांकां की तेणी आभार प्रदर्शन करचें। तशेंच सगळ्या लोकांक कळवणी आसा की तेणी ह्या आमच्या संगीत समारंभाचो पुरेपूर लाव उठोवचो। गोंयच्या लोकांनी ह्या संमेलनाक हजेरी लावन आमकां सगळ्यांनी शुभोशीत करचे ही विनंती। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।